विसा उपरांत तुमकां येवकार. शिवोले मारण्या वाठारांत कॅमिकल कंपन्यांनी कोयराच्यो राशी बांदल्यात. ताका कोणे तरी उजो घालो. म्हापशा आनी पणजेच्या उजो पालोवपी दळान उजो पालोवचो यत्न केलो, पूण 4 दीस जाले तो अजून मेरेन पालवंक ना. थंयच्या लोकांक ह्या धुंवराचो बरोच त्रास जाता. हो पळय शिवोले मारना वाठारांत आनी म्हापशा गणेशपुरी लागसार कॅमिकल कंपन्यांनी उडयल्लो कोयर. ताका कोणी तरी उजो लायल्यान ह्या वाठारांत सध्या सगळ्याक धुंवर जाला. फाटले 5-6 दीस उजो चालूच आसा. म्हापशेच्या उजो पालोवपी दळान हो उजो पालोवचो यत्न केलो, मात तो कसोच पालवाना. भायल्यान उजो पालवला कसो दिसता, पूण कोयऱ्याच्या राशीत भितरल्यान तो पेटत आसा. हो कोयर पिळोन ना जाल्यार करसवाड्या वयल्या जीकेबी कंपनीचो आसूं येत, अशें थळावे लोक म्हणटात. हे सगळे दिसता ते सगळे जीकेबीचे दिसता. आता जीकेबी 2 हा, एक पिल्यान हा आणि एक मायस्ता थिये करसवाड्या हा. हे सगळी दिसता, ही सगळी गाबेज त्यांची. आता तेणे कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिला, ते कॉन्ट्रॅक्टरान हांगा उडयला. Fire brigade people, they come, they try to put it off, cannot. They won't be able to do this. They cannot put this fire off. Not at least for the 15 days, I'm saying. Unless and until we get one GCP at least and do something about it. उजो पालोवपी दळान नगरपालिके कडेन कोयर उस्तोवपा खातीर कामकार आनी शवाल मागिल्ले. तो उस्तिल्यारूच पुराय पालोवंक शकता, अशें उजो पालोवपी दळ म्हणटा. कनावट केले गाडी घेवन पयले जाल्यार एका गाडयेन जायना जालें. मागीर आमी एडिशनल पणजेसून गाडी मागयली आनी 2 गाडयांनी अबावट 10 टँक उदक आमी थिंगासर यूज केले. तेका नंतर आमकां लेबर जर मेळ्ळे ते डिगारे आमी ते पसरून ते उदक मारतले आसले. आजवर किंवा शावल तरी मेळत ते स्पेड करीत जाल्यार आमकां तो उदक पालोवपाक शकता आमी तो. शिवोलेच्यान आमचो खबराकार श्याम सुंदर फट्टे. अंदूच्या सिजनाची आय लीग सर्त बऱ्यापैकी उमळशीक वाडोवपी थारतली अशी चिन्नां दिसतात. पोरूचे जैतिवंत साळगांवकार स्पोर्ट्स क्लब, आदले वस्ताद चर्चिल ब्रदर्स आनी सगळ्यांत चड फावट जिखिल्ले धेंपो स्पोर्ट्स क्लब नव्या सिजनांत पेजाद खेळ करपाचे तयारेंत आसात. 2010-11 लीग जिखपी साळगांवकार स्पोर्ट्स क्लब गेल्या म्हयन्यांत फेडरेशन कप जिखल्यात. वट्ट 14 वर्सां उपरांत साळगांवकाराक फेडरेशन कपांत येस आयले. करीम बेंचरीफा कोच जायत सावन वास्कोचो हो क्लब घटमूट जायत आसा. अंदूचे आय लीग सर्तींत बेंचरीफाच्या टिमी कडल्यान पेजाद खेळाची आस्त आसा. शेनवारा ड्युरँड कप सर्तींत जैत जोडून चर्चिल ब्रदर्सान आपली तांक दाखयली. 3 खडेगांठ खेळगडे फायनलींत नासून पासून चर्चिल ब्रदर्स ड्युरँड कप जिखले. हातूंतल्यान एक गजाल दिसता ती म्हणल्यार चर्चिल पंगडान एका परस एक बरे खेळगडे आसात. कोच मानुएल गोमसाचे हे चर्चिल ब्रदर्सा खातीर पयले येस. आता ह्या पोर्तुगीज कोचा कडल्यान आय लीग ट्रॉफीची आस्त चर्चिल पंगडाचे मोगी दवरतले. क्लबाचे पेट्रन चर्चिल आलेमावान खेळगड्यांची तुस्त केली. आमचे मेन की प्लेयर जिगोय मेन की प्लेयर नासले हेनरी बेटो आनी आमचो बालन. तरी आसतना भुरगे इतले हेवले जीव हेवले आनीक फेलिक्स गोलकीपरांनी बरें हें केलें आनीक देवागे सपोर्टाचेर सायबीणी सपोर्टाचेर आमी जिखले. इतले मजगती धेंपो स्पोर्ट्स क्लबाची तयारी थंडपणान चलता. फाटल्या तेंपार धेंपोचो कोच आर्मान कुलासो भारतीय पंगडाचो कोच आशिल्लो. तशेंच धेंपोचे कांय खेळगडे गेले आनी तांच्या जाग्यार नवे आयले. ह्यो सगळ्यो गजाली जाल्ल्यान धेंपोचे तयारीक आजून नेट दिसना. पूण धेंपो आय लीग सर्तीचे वस्तादपणा खातीर दावेदार आसतले हातूंत दुबाव ना. भारतीय मळार धेंपोन 4 फावट राष्ट्रीय लीग वस्तादपण जोडले आनी हो पणजेचो क्लब भारताचो सगळ्यांत पेजाद क्लब आसा. आर्मांदाच्या टिमीचे साळगांवकार आनी चर्चिल ब्रदर्सांक पेजाद आव्हान आसतले असो विस्वास धेंपो पंगडाच्या मोग्यांक आसा. अंदूचो आय लीग सीझन पेजाद जातलो हे ह्या गजाली वेल्यान दिसून येता. वट्ट 14 क्लबांच्या ह्या सर्तींत गोंयांतले 3 आदले वस्ताद आसात. हे पळयल्यार फुटबॉल मोग्यांक उच्च दर्ज्याचो खेळ पळोवंक मेळटलो अशें दिसता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आनी इतल्यान हें खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.